घेतिलो हांव देवाचेर विश्वास दवरपी मनीस हांव परतो देवा कडेन गेलो आनी देवाक सांगलें अशी अशी परिस्थिती आहा कितें करचें देवान सांगलें तुका निर्णय घे आपूण तुजे फाटल्यान देवान सांगलें तुका निर्णय घे आपूण तुजे फाटल्यान देवान सांगलें तुका निर्णय घे आपूण तुजे फाटल्यान. नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. हालीं जी पळय राजकीय घुसपट गोंयांत चल्ल्या तातूंतल्या वेगवेगळ्या एंगलान आमी चर्चा करत आसात. देव आसा काय ना हो एक नवो एंगल तातूंत आयला. कारण दिगंबरान म्हणलां आपूण जें कितें केलां पयलीं ताका सांगिल्लें खंय वचप ना. आतां खंय जो पळय तो गेला ताकाय देवाची मान्यताय आसा. ताका लागून देशभर हो मुद्दो घेवन वेगवेगळे तरेन चर्चा करतात. आमी त्याच विशयाचेर करतात. देव आसा काय ना ही चर्चा न्ही. चर्चा की आमी जर सेक्युलर गव्हर्मेंट जर चलयतात जाल्यार पॉलिटिक्स सेक्युलर करपाक नाका. प्रत्येक कडेन देव, प्रत्येक कडेन प्रसाद, प्रत्येक कडेन खंय तरी वचून हांगा वचप, थंय वचप, मशिदीन वचप, इगर्जेन वचप, गुरुद्वारान वचप. अरे आपल्याक जाय तें निमाणें करप हें कितें. आमी देवाक मदीं घालून हें जें पळय कितें राजकारण चलयलां तें देशाक बरें, गोंयाक बरें. आनी आमी फुडें वतात काय फाटल्यान. आमी जेन्ना गोंय मुक्त जाल्लें किंवा देशाक जेन्ना स्वातंत्र्य मेळिल्लें तेन्ना सेक्युलर गव्हर्मेंट, सेक्युलर पॉलिटिक्स हाजो येदो इतलो उदो जाल्लो की ताका फाटल्यान दवरून आज आमी ज्या पद्दतीचें एक नकारात्मक राजकारण करतात ताका लागून गोंयचेंय नांव पेड्यार जाता. आनी गोंय पळय जी कितें लोकशाय किंवा ज्या पद्दतीन आमी पळय एक वेवस्था राजकीय निर्माण केल्ल्या तिका वेर गेल्ले, तडो गेल्लो आमकां पळोवंक मेळटा. ह्याच विशयाचेर आमी चर्चा हांगा करतात. सेक्युलर जावपाची गरज आसा काय कितें पॉलिटिक्सांत, सेक्युलर गव्हर्मेंट आसपाची गरज आसा काय कितें. आनी त्याच संदर्भात चर्चा करपाक हांगा आमी मानेस्त जमिल्ले आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात दोतोर मुकुल बाब रायतुरकार. मुकुल एक सडेतोड विचारवंत, एक दाव्या विचारसरणी संदर्भात ते खुल्यापणान उलयतात. आमचे मदीं आसात प्रसन्न बाब उडकी. प्रसन्न बाबान लेबर युनियनान काम केलां. एक खडेकाट उलोवपी आनी राजकारणा बद्दल आस्तेन राजकारणा कडेन पळोवपी अशें म्हूण तांकां आमी वळखतात. आमचे मदीं आसात मोहनदास बाब लोलयेकार. मोहनदास विद्यार्थी चळवळी पासून आतांय तो वेगवेगळ्या राजकीय चळवळीन आसता. तांकां हांव येवकार दिता. आमचे मदीं आसा जुदे मारी मिरान बाब मडगांवां वेगवेगळ्या पद्दतीन काम करतात. आमचे मदीं आसात किरण बाब नायक. हांवें म्हणलें न्ही आमी सगळेच एका अर्दांतूच आसपाक जायना. एक देवाकय लागीं आशिल्लो एक मनीस जाय आमकां जो वेगवेगळ्या देवळां कडेन संबंदीत आसा. आनी किरण नायक ह्या संदर्भात कसली भिडमुरुवत दवरनासतना उलयता. आनी आमचे मदीं आसा दिलीप बाब प्रभुदेसाय, एक राजकीय एक्टिविस्ट. हांव तुमकां सगळ्यांक पयलीं तुमी ह्या विशयाचेर तुमची मतां मांडची अशें मागता. जुदे बाब तुमी सगळ्यान पयलीं उलोवचो. म्हाका अशें दिसता की पॉलिटिक्सांत देवा आडोवप ना. ते आतां एक अफिडावीट दिला, देवा बगले गेले ते आनी आतां एकलो सांगता आपूण देवा मुखार पोत्तून गेलो आनी तेणें सांगलें तूं वच म्हणून, तूं जाय तें कर. ताचे सपोर्टर पर्यंत सांगतले की तूं वच कित्याक डेव्हलपमेंट जाय आमकां जाय तें. पूण तेणें सारकें केलें म्हूण सांगूच ना कोण. कित्याक सारकें केलें म्हणपाक जाता फकत ताणें रिजायन जायन तेन्ना परतून इलेक्शन सोदलं जाता. तेश करून केलें ना. ते 8 जुदे मारी बाब तुका म्हणपाचें देवाक मदीं घालनाका. हांगा तूं पॉलिटिकल रायट आसपाक जाय आनी पॉलिटिकल रायट आसा म्हळ्यार तूं रिजायन जावन परत दुसरे पार्टीन वचपाक जाय आशिल्लें. मोहनदास बाब तूं तुजें मत म्हाका थोडे भितर सांगचें. आमचो देश जर सेक्युलर म्हणटात हाका हांव मानना. कित्याक तें सांगता की पयलीं सान कोर्टां वच, कुराणाचेर हात दवर, बायबलाचेर हात दवर, भगवतगीतेचेर हात दवर. खंयचीय फंक्शन जावं आमचे मिनिस्टर नाल्ल फोडटात. बाकीच्या खंयच्याय सरकारी कचेरी वच, सत्यनारायणा पुजा, तुगेली लादीन हे सगळे. सो देवाक हे सगळे कडेन मदीं हाडटनात आतां देवाची ती ढाल करपाक लागला. थोड्यांनी आतां देवा कडच्यान उतर घेवन आपूण अशें केलें म्हणजे आपल्याली वायट काम सुद्दां देवाचें दाखोवन लोकांक म्हणजे सामान्य मनशाची हें करप. सामान्य मनीस हो देव बिरू, पाप बिरू मनीस, ताका दिसता की देवान सांगलां जाल्यार तें बरोबर उरतलें. सो अशे परिस्थिती कितें जाता की देवाचें हें भंय दवरून आपल्याचें वेगवेगळें वायट काम. आनीक कांय जाणांनी म्हणलें की म्हाळ म्हयन्याक एक्चुली जो कोण गेले पळय देवा कडेन प्रसाद घेवन की आतां गेले तांकां खबर आहा की म्हाळ म्हयन्या वायट काम करता म्हूण पित्रां बित्रां घालपाचें. सो वायट काम करपाक भाद्र म्हाळ म्हयनो हो सगळ्यांच्या बरो. कित्याक देव उरना. सबंद पृथ्वी तोलाचेर आमगे पित्र आयात. सो देव धांविल्ले आहात. सो जेणे कोणी अशें काम केलां ताका खबर आहा की हो म्हयनो एकदम बरो की वायट काम करपाक. काही दिवसापूर्वीच होलसेल पद्धतीने ज्या प्रकारे आमदार एका पक्षातनं दुसऱ्या पक्षात गेले म्हणजे सत्ताधारी पक्षात गेले आणि त्यामध्ये देवाच्या शक्तीविषयी इलेक्शनच्या अगोदर आणि त्यानंतर हा जो संदर्भ आहे त्या संदर्भात मला वाटतं आज आपण इथे डिस्कशन करत आहोत.
त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आपल्या भारताचं जे संविधान आहे त्या संविधानामध्ये धर्मनिरपेक्षता हे मान्य केलेलं आहे. राज्यसत्ता आणि राज्य सरकार ह्यामध्ये आपण फरक केला पाहिजे. सरकारं जी आहेत ती ह्या संविधानावरती शपथ घेऊन सत्तेवरती येतात, पण त्या संविधानातील जी मूल्ये आहेत ती पायदळी तुडवत आपल्याला पाहिजे तसं वागत आहेत. ह्या पर्टिक्युलर संदर्भामध्ये मला एवढंच सांगायचं आहे की लोकांच्या श्रद्धाळूपणाचे देवभोळेपणाची थट्टा करत ह्या 8ही आमदारांनी जो पक्षांतर केलेला आहे तो निषेधार्ह आहे. आता इश्यू असो आसा की भारतांत एक न्ही तर 2 संविधानां चलतात. एक म्हणटात तें बरयल्लें संविधान आनी एक म्हणटात तें एक पॅरलल संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जें आमच्या मनान चलता. तर मनांतल्यान आमकां जें पळय बरयल्लें संविधान आसा तातूंत भितर जे पळय ड्युटीज आसात, एक ड्युटी म्हणटात ती फ्रिडम स्ट्रगलाची प्रिंसिपल्स फुडें व्हरपाची, जातूंत भितर फ्रिडम स्ट्रगल सगळे फ्रिडम फायटरांनी हें मान्य केल्लें आसा. गोंयच्याय बी फ्रिडम फायटरांनी आतां गोंयच्या फ्रिडम फायटरां बरोबर इतलो वाडिल्लो आसा. प्रभाकर गोडगे म्हणचो किंवा मोगल बापूय म्हण किंवा पुंडलीक गायतोंडे म्हण कोणाच्याच घरांत केन्नाच देवपुजा जाल्ली हांवें आयकल्ली ना. सादारण कोणाच्या घरान देवाचो फोटोय ना, म्हज्या स्वताच्या घरान देवाचो फोटो ना, म्हणजे बापायन केन्नाच लावूं नाशिल्लो. हें जें पळय फ्रिडम स्ट्रगलाची मूल्य फुडें व्हरपाचें काम आसा ती एक ड्युटी. आनी दुसरी ड्युटी म्हणटात ती प्रत्येक नागरिकान आपलें एक सायंटिफीक टेम्पर, स्पिरीट ऑफ इन्क्वायरी, मनीसपण, ह्युमनिजम हें फुडें व्हरपाचें. ही 2 बरयल्लें संविधान भितर आसा. आनी आमचें मेंटल संविधान जें पळय आसा इनर कॉन्स्टिट्यूशन हें टोटली डिफरंट पॅरलल कॉन्स्टिट्यूशन. आनी हें म्हत्वाचें जाता. हे पॅरलल कॉन्स्टिट्यूशनान आमी देव मानतात, आमी लग्न रजिस्टर पद्दतीन न्ही तर देवा फुडें फेरे मारतकीरूच तें लग्न जाता. ते रजिस्टर केल्यारूय ताका वालोर ना. म्हणजे इवन बेजीक गोश्टी बर्थ रजिस्टर केल्यार ताका वालोर ना, पूण पारसो जावपाक जाय. सो ह्यो गोश्टी ज्यो पळय आसा तातूंतल्यान हो प्रॉब्लेम फुडें तयार जाता. खूबच सिरियस नोटार डिस्कशन सुरू जालां, कारण तितलें राजकारण सगळें लागता. पूण म्हाका दिसता की फाटले 2 दिसां 4 दिसां जें कितें घडलां तातूंतल्यान एक जे म्हाका खूब पयलीं दुबाव मारतालो तें प्रूव जालें की पॉलिटिक्स इज बिकम अ जोक. हे 2 दिसांनी जे पळय आमी एक म्हणल्यार देव कोणा कडेन तरी उलयलो आनी दुसरें ते रायट फ्लावर आनी लेफ्ट फ्लावर कितें आहा हे जे व्हिडियोज आयले ते म्हजे घरांतल्या कॉन्ट्रॅक्टान म्हणलें की हरशी पॉलिटिक्स कितें कोण कितें उलयता ताजेर मीम करता म्हणून. हाजेर आनी मीम कशें करपाचें वॉच मीम म्हणून. So that is what has happened. What has happened is today our politicians have become memes. And unfortunately, on a very serious note, this is a total failure of the Election Commission of India. Jenna Right to People's Representation Act. ते ऍक्टा जेन्ना म्हणटा की यू कॅनॉट आस्क फॉर वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तेन्ना इलेक्शना पयलीं जेन्ना कॅन्डिडेट देवळां दर्ग्यार आनी हातूंत वचून खुर्सार वचून जेन्ना प्रतिज्ञा घेता इलेक्शन कमिशन न्ही दिल्लें. आनी आतां जेन्ना एक MLA म्हणटा की आपूण स्विच जाता तो देवान सांगलो म्हणून, तेन्ना इलेक्शन कमिशन न्हिदलां काय? जे फक्त वोटच मागपाक जायना ऑन बेसीस ऑफ रिलीजन, काय बाकी सगळीं कर्म करपाक जाता ऑन बेसीस ऑफ रिलीजन देव म्हणून? हो प्रश्न म्हाका पडटा. हांव मातसो वेगळे तरेन विचार करता. राजकारण आनी देव ही 2 वेगळीं क्षेत्रां. जो कोण देव मानता तो पर्सनली मानता. हांव जो कोण म्हणटा पळय न्ही प्रत्येक मनीस देव मानता. आमी हांगा जे बसल्यात ते सुद्दां देव मानतात. आपल्या हांव तें मानना. जो मनीस आपूण देव मानना म्हणटा पळय न्ही आपल्या आयुश्यांत तो एकदां तरी देवा तूं पाव म्हणटा. कोणूच देव मानना म्हणना तें मानपाक हांव तयार ना. आनी राजकारणाक येवचे पयलीं इलेक्शनां रावचे पयलीं हांव इलेक्शनां रावूं काय ना वो दिगंबर एकलोच प्रसाद घेना. हे क्रिश्चन मुस्लीम सुद्दां तांकां जाय थंय वचून देवाचो प्रसाद घेतात, पण कोण अनावन्स करना, कोण डिक्लेअर करना. दिगंबराक हांव वालोर कित्याक दीत जाणा, ताणें पब्लिकली सांगलें आपूण हें केलें म्हणून, आनी तो देव मानता हें हांव जाणा.
ताणें देव मानलो, ताणें तें फूल मागलें आनी ताका तें फूल दिलें म्हणून बाकीचे जे ताजेर अरे हें कितें रे फुलाचेर राजकारण करता मरे. प्रत्येक मनीस फुलाचेर राजकारण करता. कोणेंय सांगचें प्रश्न असो आसा, देव म्हणजे पळय आमी एक कितें कल्पना किंवा संकल्पना तयार केल्या ती देव बरे तरेन वागपाक तुका शिकयता न्ही. देवाक विचारून किंवा विचारिल्लें संवंग करून तुजो सगळ्यो पाड्यो विचारून किंवा विचारपाचें संवंग न्ही. कशें आसा जाणा तें न्ही राजकारणांत कितें राजकारणांत भितर अशें की लोकांनी एक सर्वमान्य पद्दत मानली ती अशी, तुका जर पार्टी सोडपाचें आहा मरे सोड, रिजायन जावन वच. तूं लोकांक यू हॅव टू बी लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. आय एम ऑल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन. जाका कोणें पार्टी सोडपाची आसा ताणें राजिनामो दिवन वचप. पूण आयज दुर्दैव अशें खंयच्याच पक्षा कडेन किंवा खंयचोच राजकारणी मनशा कडेन कसल्योच आयडियोलॉजीस ना. एक्झॅक्टली. राजकारण हें धंदो जाला सामकें, आनी धंदो जाल्ले कारणान आयज ही परिस्थिती जाल्या. चोरी तर दिगंबर देवा मानता, देव सारकें ना तें पर्यंत सपोर्ट करता, हें तो मानता. डज गॉड सपोर्ट समबडी हू इज डुईंग रॉंग एंड टेल्स यू दॅट यू कॅन गो अहेड इन डुईंग रॉंग. म्हाका ह्याच विशयाचेर उलोवपाक येता. अशें गोंयांत प्रसाद घेतात, खूब जाण प्रसाद घेतात. किरण म्हणटा बरोबर, खूब जाण वतात लग्न जावपाक प्रसाद घेतात, आनी कितें प्रसाद घेतात, नवो धंदो करपाक प्रसाद घेतात, खूबदां घेतात. आतां प्रसाद घेवपाची जी पळय कितें प्रक्रिया आहा ती आपल्याक जाय तशी घेवपाक मेळना. ना ना, म्हजें म्हणणें कितें, प्रसाद तूं घेता न्ही, तूं घे तुजी धंद्या खातीर, तुजे घरा कडेन तूं दुयेंत पडलो घे प्रसाद. पूण हांवें तुका मत मारलो न्ही, हांवें तुका मत मारलां. तूं जेन्ना म्हजे म्हऱ्यान आयिल्लो की अमूक एक पक्षाचो म्हणून आपूण कॅन्डिडेट आनी ताका मत दी म्हणून, तूं खंयचो प्रसाद घेता? म्हाका प्रसाद मान्य ना न्ही. आनी हांवें मत मारलां, म्हजे असले 12,000 लोकांनी तुका मत मारलो म्हणून तूं MLA आहा. सारकें, गुड पॉयंट. कसलो प्रसाद? प्रसाद तूं वच, तूं खंय तरी बसपा जाय किंवा उठपा जाय किंवा कोणा तरी अमित शाक मेळपा जाय काय नाका, हाजो प्रसाद घे तूं. पूण तूं म्हजो MLA, म्हजो आमदार जेन्ना काँग्रेसींतल्यान BJP वता किंवा BJPंतल्यान काँग्रेसी येता, कसो येवं तो तेवटेन, तेन्ना प्रसाद म्हाका लागना, कित्याक हांवें मत मारलां. सो म्हाका येवन विचार बरें प्रसाद आपूण घेवं काय म्हणून. 12,000 लोकांक विचार प्रसाद घेवं काय म्हणून. मागीर गोव्यात तयार झालेली ही सध्याची जी परिस्थिती आहे त्याच्यामध्ये एक मुद्दा तुम्ही लक्षात घेतला पाहिजे. तुम्ही संविधान आणि धर्मनिरपेक्षतेची भाषा बोलता. संविधानाने तुम्हाला धर्म मांडण्याचाही अधिकार दिलेला आहे, देव मांडण्याचा अधिकार दिलेला आहे, नाकारण्याचाही अधिकार दिलेला आहे. एवढं आमचं जे भारतीय संविधान आहे ते मुक्त आणि फ्रीड आहे, सत्स्वेद बुद्धीला प्रत्येकाला चालना देणार आहे. पण आता जे ते करत आहेत देवाच्या नावाने, तो केवळ त्यांनी बाजार मांडून ठेवलेला आहे आणि इतरांच्या देवभोळेपणाचा ते दुरुपयोग करत आहेत. ती चेष्टा त्यांनी थांबवली गेली पाहिजे. पण माझा एक मुद्दा तुम्ही लक्षात घ्या. हा एक भाग झाला. दुसरा भाग झाला, केवळ हे देवाच्या राजकारण नाही आहे, देव मानणं न मानणं, ह्याच्या मागे हे जे राजकीय सामाजिक अर्थशास्त्र आहे आमच्या देशामध्ये सध्या चाललेलं, सत्ताधारी पक्षाचं, देशातल्या सत्ताधारी पक्षाचं, ते आमचे मुकुल सांगत होते की तिथे काय मनातलं कॉन्स्टिट्यूशन आहे, कोणाच्या मनातलं कॉन्स्टिट्यूशन नाही, त्याला सध्या उघड झालेलं आहे. त्यांना ह्या देशामध्ये बहुसंख्यकवादाच्या धर्माच्या आधारावरती नवीन कॉन्स्टिट्यूशन तयार करायचं आहे. सध्याच्या कॉन्स्टिट्यूशनला सुरुंग लावून नवीन कॉन्स्टिट्यूशन करायचा तो प्रयत्नात आहे. त्याचा हा सगळा बाजारीकरण आहे. त्याकरता त्यांना पार्लमेंटमध्ये बहुसत्ता पाहिजे, 3/4 मेजॉरिटी पाहिजे प्रत्येक ह्याच्यामध्ये. त्यामुळे तुम्ही ह्या गेल्या 5-6 वर्षात बघितलं असेल, देशातल्या प्रत्येक असेंब्लीमध्ये मायनॉरिटीचा मेजॉरिटी करतात. त्याकरता हा जो इलेक्शन बॉन्ड आहे एवढा तो सिक्रेटिव्ह त्यांनी करून ठेवलेला आहे. पण प्रसन्नजी, मला एक तुम्हाला प्रश्न या संदर्भात विचारायचा. तो प्रश्न असो की निमाणे एक सत्ताधारी पक्ष आसा, ताका एक विचारधारा आसा. हांवें म्हणलें तशें ब्रिटनाचो खंयच्याय पार्टीचो मनीस दुसरे पार्टीन वचचो, एक विचारधारा म्हूण आसता न्ही. काँग्रेसीक ती विचारधारा आशिल्ली न्ही. तांकां कितें जाता, तांकां एक पार्टी हाडपाची आसूं, तांकां हिंदू देश करपाचो करूं, पूण एक विरोधी म्हणून एक विचारधारा आशिल्लो पक्ष, विरोधी पक्ष आसपाक जाय न्ही. म्हणून आमी तांकां जिखून दिल्ले न्ही. ते कशें फुटता? BJP पक्षाच्या मागे मुकुल सांगत होते जसं जो RSS ही संघटना आहे, त्या संघटना लोकशाही आणि विरोध हा मान्य नाही. एक मिनिट
एक मिनिट म्हजें एक म्हणणें आसा की जशें आमचें संविधान आमकां फ्रिडम दिला तशें RSSकय फ्रिडम आसा, तशें BJPकय फ्रिडम आसा आपल्या जाय तें करपाचें. पूण म्हजें ऑब्जेक्शन एक आसा की आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which guarantees freedom of conscience, the freedom to profess, practice and propagate religion to all citizens. देव जेन्ना येता तेन्ना रिलीजन येता. But the above mentioned freedoms are subject to public order, health and morality. आता देव वापरून जेन्ना तूं डिफेक्ट करता, इज दॅट मोरल? आनी दुसरे हेल्थाच्या बाबतींत म्हाका एक ल्हानसो जोक म्हणून सांगपाक, जोक असो दितो, इट्स व्हेरी सिरियस एक्चुअली. आमी आमची पॉलिटिशियना बद्दल, पॉलिटिशियन कितें करतात, आमची पॉलिटिशियन कशें वागतात हाचेर विचार करपाक जाय. कित्याक एक वर्ल्ड फेमस हंगेरियन सायकोलॉजिस्टान म्हणिल्लें की वेन यू टॉक टू गॉड इट इज प्रेयर, when God talks to you it is schizophrenia. दिलीप बाबान कितें म्हणलें जाणा, दिलीप बाबान म्हणलें दिगंबरान देवाक विचारून गेलो म्हणटात आनी आपल्याक विचारून वचपाक जाय आशिल्लें म्हणटा. बरोबर ताजें. दिगंबर एकलो गेल्लो ना, ह्या वेळार 8 गेले आनी ताजे पयलीं 12 गेल्ले. एक मिनीट जर गेल्यात जाल्यार 20 जाण अशे गेल्यात. दिगंबरान कितें केलां, प्रश्न ताका विचारलो की तूं वचून 3 देवांक वचून तुवें गाराणें घालें तरी पूण तूं गेलो कसो काय म्हणून. तेन्ना दिगंबरान सांगला की आपणे प्रसाद घेतलो तो ताजो इंडिव्हिज्युअल, ताणें जो प्रसाद घेतला तो ताजो इंडिव्हिज्युअल न्ही तो आमदार न्ही आमदारकी. पळय एक मिनीट दुसरें किरणाच्या हातून दिसलें की तूं कितें फटिंगपण कर आनी उगड सांग फटिंगपण केलें म्हण. एक मिनिट ना एक मिनिट न्ही हांव ताका साव म्हणना. हांव तुका उत्तर दिता. दिगंबरान जो काँग्रेसींतल्यान भाजपाक गेला ही चूकूच आनी ती चूक हांव मानता. पूण दिगंबर गेला ताजे फाटल्यान कारणांय पळय. आनी हांवें पयर फेसबुकार घालां की दिनेश गुंडूरावाचेर जर बरें कांसुलार कोणें मारलें जाल्यार त्या दिगंबरान मारलें म्हणून. दिगंबर वचपाचें कारण आसा. एक मिनीट म्हाका उलोवपा दी, मागीर तूं उलय. दिगंबर वचपाचें कारण आसा आनी तें कारण दिगंबरान सांगलाय बी. काँग्रेस अंडर दिगंबर फायट करता आनी ते मागीर 8 येवं 10 येवं कितले येवं तूं कितें काय म्हणीत जाल्यार तूं रवी नायकाच्या लिडरशिपीखाल काँग्रेसीन हे केलें, इलेक्शन लढयलें. काँग्रेस हायस्ट म्हणजे नंबर 1 पार्टी म्हणून आयली. रवी नायकाक चीफ मिनिस्टर करतना दिगंबराक केलो म्हणल्यार रवी नायकान सोडपा आसा तुवें. ना म्हाका तूं जें म्हणटा पळय प्रत्येक पार्टीचे उरता. रवी नायक जेन्ना आयिल्लो रवी नायकाक दिनासतना दिगंबर चीफ मिनिस्टरशीप काँग्रेसीन त्याच काँग्रेसीन ना इतले मोहनदास इतले न्ही हांव कितें म्हणटा, एक मिनीट हांव कितें म्हणटा की दिगंबर कामतीन जें कारण दिलां की आपल्या निग्लेक्ट केलो, आपल्या हें केलो म्हणून आपणे काँग्रेस सोडली. हांव हें सुद्दां मान्य करता. तूं फक्त काँग्रेस सोड मरे, तूं BJP कित्याक जॉयन जाता? तुवें जेन्ना गुलाम नबी आझादाले पत्राचे जेन्ना रेफरन्स दिलें, गुलाम नबी आझाद BJP जॉयन जाला. गुलाम नबी आझादा सोडली काँग्रेस, आपूण वेगळें कितें तरी करता. तूं काँग्रेस सोड, तूं रिजायन जा, तूं अनअटॅच राव, तूं इंडिपेंडंट राव. आनी तुका इंडिपेंडंट कशें शिकपा जाल्यार आमी शिकयता मरे इंडिपेंडंट कशें शिकपाचें ते कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी तुका अशें दिसता किरण बाब की फकत हें कारण दिवन तो भायर सरला? तो कित्याक लागून भायर सरला तें हांव नकळो. पूण हांवें कितें सांगलां 2 दीस फाटीं हांवें फेसबुकार हांवें बरयलां म्हणलां की दिगंबरान दिनेश गुंडूरावाच्या कांसुलार बरें मारलें म्हणून. हांवें म्हणलें ताजें कारण हांवें कित्याक तें सांगलां. आनी तेंच कारण काल दिगंबरानूय आपले बायटाक दिलां की आपल्याक ताणें विचारलें ना, केन्ना कांय म्हणलें ना म्हणून. पूण प्रश्न येता तो दिगंबराक आयुष्यभर काँग्रेसीन पोसप, काँग्रेसीन ताका मुख्यमंत्री केलो, काँग्रेसीन ताका विरोधी नेते केलो आनी कितले दिवप रे? गजाल अशी पार्टी नाका, तूं पार्टी सोड, प्रश्न कांय ना. कोणाच्या पार्टी सोड आनी तूं न्ही रे म्हळ्यार केवळ तूं दिगंबराचेच कित्याक उलयता? हें तूं सगळ्याचें उलय न्ही, 20 जाणांचें उलय. हें तूं 20 जाणांचें उलय. आमी उलयतात, आमी देवाची शपथ घेतला म्हणून उलयता.
म्हाका दिसता देवान केलेलो, बाकीच्या देवान म्हाका एक सांग, मी दिगंबर कामत आणि दिनेश गुंडूराव या पर्सनॅलिटीचेर येवची न्ही. खूप म्हत्वाचो विशय म्हाका दिसता हो की देव इलेक्शनाक कित्याक येवचो, धर्म इलेक्शनाक कित्याक येवचो. आतांच म्हाका दिसता 5 तारखेक कितें तरी सप्टेंबराक कोण PIL फायल केल्ल्या की पॉलिटिकल पार्टीचे नांवांत आनी सिम्बॉलांत सुद्दां रिलिजियस कॉनोटेशन आसची न्ही म्हणून. पूण जेन्ना आमचे आमदार, आमचे जे खासदार येतात ते जर परत धर्मा कडेन देवा कडेन जर वळटात जाल्यार ते वेन गॉड टॉक्स टू यू इट इज स्किझोफ्रेनिया. हें मातशें तपासचें पडटलें, हांची मेंटल हेल्थ तपासची पडटली. मुकुल बाब, आतां परत सगळ्यांक लायनीर हाडपा खातीर परत तोच मुद्दो आमी जो बेजीक मुद्द्याची चर्चा करतात ती अशी की हे सगळे पळय जो एक देवाचो पळय जो एक हावको निर्माण करपाचो प्रयत्न जाता तो आडयतालो कसो. कारण निमाणे एक कायदे खूब आसात, कायद्याचे इलेक्शन कमिशनान वेगळे आपले कायदे केल्ल्यात, नेम केल्ल्यात. हाका धरून रावपी एक पक्ष, एक नेतो, एक व्यवस्था ही कित्याक आमच्या देशात निर्माण जायना. कारण आतां जो पळय मुद्दो आयलो तो असो की दिगंबरा दिसता आपण देवाचो मनीस म्हणटा की लोकांचो आपण जे कितें करता ताचेर विश्वास बसतलो. पळय हातूंत भितर पयली गोश्ट म्हणटात ती देव दिगंबराक कित्याक हाडचो पडलो. ऑल ओवर इंडिया एक नरेटीव सेट जाल्लो आसा आनी तो नरेटीव सेट केल्लो गेलो आसा. राज्य करप खंयच्याय राष्ट्राचेर पॉसिबल आसा जेन्ना जो राज्यकर्तो जो पळय आसा ही ओन्स द एंटायर रियलिटी ऑफ द नेशन, of whatever he is ruling. So this is an attempt to own the reality and own it in such a way that it disempowers the people from rational thought. Religion disempowers the person. It is like a pond where you are told what to do and never to ask question. So they do not want people to ask questions. And in a healthy civilization, it is better to ask questions to which there are no answers, rather than being told what the answer is to any particular question. So this kind of an unhealthy tendency that is set up. जे पळय स्वातंत्र्य लढ्याचे प्रिंसिपल आशिल्लें की मिन्स क्रिएट द एंड. कितेंय परिस्थिती आसूं आमी शस्त्र उबारचे ना, आमी आमच्या मार्गान बऱ्या मार्गान वतले आनी जो पळय एंड आसा तो आमी एक्सेप्ट करतले. हे महात्मा गांधीचे प्रिंसिपल, हे जवाहरलाल नेहरूचे प्रिंसिपल, हे गोंयचे फ्रिडम स्ट्रगलाचे प्रिंसिपल. हे प्रिंसिपल चेंज जावन एंड्स जस्टिफाय द मिन्स. ते कितें आसूं, देव मदीं हाडूं, कितें जाय तें घेवं, पयशे घेवं, हें घेवं तें घेवं, पूण आपल्याक सत्ता जाय, आपल्याक रूल करपाक जाय, आपल्याक फेम जाय. हें जें पळय आसा हातून भितर हें आतां द्वंद्व आसा. वेदर एन ऑर्गनायझेशन विच इज हेल्दी, विच अलाउज इट्स मेंबर्स टू क्विट, can fight an organization which is not healthy, which does not allow its members to quit and which comes after them if they talk anything against them. Not only allowing to not to quit, but even if you raise one word against the leader, you are gone. हे सगळे बरोबर आसा. तांणी आपली ऑर्गनायझेशन एक बरे तरेन घासून पुसून लख दवरली, नेटान वापरली, आक्रमक केली आनी ताका सतत प्रोग्राम दिवन तांकां एक्टिवेट केलें न्ही. दुसरी काँग्रेसीची आशिल्ली, सेवादल आशिल्ले, बाकी राजकीय पक्षांचे आशिल्ल्यो, तांणी आपल्या स्वार्था खातीर, वैयक्तीक स्वार्था खातीर लोकशाय वापरली, वैयक्तीक स्वार्था खातीर विधानसभा वापरल्यो, वैयक्तीक स्वार्था खातीर सरकारां वापरलीं. ताका लागून ती हेजे पळय कार्यकर्ते तांचे पळय जे कितें बळ आशिल्लें, चळवळ आशिल्ली ती काबार जाली न्ही. सो ही चळवळ हांव म्हणटा तें न्ही, ही चळवळ आमी परत उबारपाक कित्याक शकली ना. एक नागरीक म्हणून आमची शक्ती कित्याक ना, मतदार म्हणून शक्ती कित्याक ना. तूं फक्त एक संघटना म्हणीत आसा. हांव म्हणटा ताजे परस व्हडली संघटना देशाच्या लोकांची आसा न्ही, ती संघटना कित्याक ना जाली. कारण स्वार्थी मनोवृत्ती. काँग्रेसीन लिडरा कडेन हातान आपलो पक्ष दिलो, लिडरांचे हात पळय दिगंबर कामत फुटलो, ताजे बरोबर सबंद काँग्रेसीचो ब्लॉक गेलो बीजेपीन. आतां तूं कसो ताका जाप दितलो. तुमचे कडेन संघटनाच ना न्ही. दिलीप हाजेर पूण म्हाका दिसता की आमी जेन्ना हो डेमोक्रेसीचो, लोकशायेचो विचार जेन्ना करतात आनी दोतोरान कशें सांगलें की द थिंग इज नॉट टू आस्क क्वेश्चन्स, इज नॉट टू अलाव पीपल टू आस्क क्वेश्चन्स, नॉट टू, तेन्ना आमी
आणि आमी जेन्ना अटॅक करता की धर्माक किंवा हाका घेवन एक पार्टी सद्या वयर सरता ती डेमोक्रेसी हे करता. आय थिंक वी आर मिसींग द रियल टार्गेट. म्हज्या कोतान कॅमोफ्लाजीस द रियल टार्गेट आर द कॉर्पोरेट्स. हे धर्माक हे हाका फक्त कॉर्पोरेट चलयतात आनी हे कॉर्पोरेटाक धर्मा इतले सोंपे आनी दुसरें येना आपल्या जाय तें करून घेवपाक. So real target is the corporates. We are by targeting the RSS, by targeting the BJP. It is all. This is all. फाल्यां BJP ना आनी कोणा तरी घेतले. But the real target has to be corporate. आणि कॉर्पोरेट उडकी बाब म्हजो तुमकां एक स्ट्रेट क्वेश्चन आहा. गोंयान तो कॉर्पोरेट म्हणटना एक इंडस्ट्री सामकी पॉलिटिशियनाक सरकारा फाटल्यान हालयता, सरकार उडयता, आमदार हांगच्यान थंय व्हरता, ते मायनिंग इंडस्ट्री. मायनिंग इंडस्ट्री फाटल्यान तुमचे सारखे लेबर युनियन फाटल्यान राविल्ले. तुम्ही कामगारांचो प्रश्न केलो आनी तुम्ही मायनिंगाक सपोर्ट केलाय. हे पांच इंडस्ट्री जाणी गोंयान लुटला. आमी मायन ओनर्साक सपोर्ट करूना. आमी मायन वर्कर्सची जी लायव्हलीहूड आसा ती प्रोटेक्ट करपाचो. पण ती लायव्हलीहूड त्या भ्रष्टाचारान सामील आशिल्ली. ऑफकोर्स हे सगळे माफिया जाल्ले, ट्रकवाले हे जाल्ले माफिया आनी ट्रकवाले गुंड आनी थंयचे माफियाक धरून मायनिंग कंपनी हे सगळे चलयताले. हे फक्त मायनिंग अशी न्ही, हे प्रत्येक सेक्टरान हेच ग्लॅरिंगली दिसताले. हे प्रत्येक सेक्टरान चल्लां आनी ते आमी वळखुपाक शकना. आमी लोक ते वळखुपाक शकना म्हणून आमी चुकतात. प्रश्न यू हैव आस्क्ड ए वेरी गुड क्वेश्चन, नो डाउट अबाउट इट. प्रश्नाची एवढा सोपा नाही येतो आन्सर करायला. कारण आम्ही मायन ओनर्सच्या मागे नव्हतो. मायन ओनर्स सुद्धा आमच्या मागे नव्हते. मायन ओनर्सनी आमची युनियन फोडली हे तुम्हाला माहिती आहे का? आमची मेजॉरिटी युनियन होती, ती मायन ओनर्सने फोडली तुम्हाला माहिती आहे का? आणि ते कोणी? वेदांता. नाही तो इशू तो नाही. आम्ही बोलतोय इशू नाही. आम्ही उलयतात तो प्रश्न किती असा. तुम्ही आमच्यावरती डायरेक्ट अटॅक केला ऍज ए मायन वर्कर्स युनियन. तो मी करतच आहे मागची 10 वर्ष. तो इशू नाही. इशू किती हांवें म्हणटा तशें आज जर 10 जाण फुटल्यात, ताजे फाटल्यान कॉर्पोरेट आसात आनी सरळ गोंयान आरोप जाता. दिस इज परफेक्टली सरळ आरोप जाता. मायन कॉर्पोरेटाचे बजेट गोंयच्या बजेटाच्या मायज. सो कॉर्पोरेट म्हण मायनिंगा वेळार सगळ्या कामगारांक आनी कामगारांच्या नेत्यांक जे काय हांव सगळे म्हळ्यार दिल्ली वचून निदर्शन करपाक तांकां जे आतां कामगाराचे मसिया म्हणटाले ते दिल्ली वचून जे निदर्शन करताले मायनिंग चालू उरपाक. म्हजो जुदे मारी बिरांदाक मारी बाब म्हाका एक क्वेश्चन आहा तसो की इगर्ज पॉलिटिक्सान एकदां डायरेक्ट पार्टिसिपेट जाता आनी पॉलिटिक्सान पार्टिसिपेट जावचे परस ती कांय पाद्री इगर्जेन इलेक्शना पयलीं आवाहन करतात, हाका वोट दी, ताका वोट दिनाका. हें करेक्ट? Certainly not, because the church has not authorized any priest to speak in favor of this candidate or that candidate. You can speak about the policies, that also without mentioning parties. Yes. You see, so anybody who speaks in favor of this candidate or against that candidate and brings out names and all that is definitely defying the church directives. हांव इगर्जे क्रिटिसाइज करना. कित्याक म्हणटा even I am saying it. No, जुदे बाब हांवें ओपिनियन पोल धरून ते आतां मेरेन चर्चीचें काम खूब बरें आहा. गोंय साल्वार करपा खातीर चर्चीन बरें काम केना. एनवायरमेंटल इश्यूज चर्च फायर करता, ऑर दी एज्युकेशन डेव्हलपमेंट इश्यूज चर्च करता. पूण अशे तरेची जेन्ना पर्सनल की हाका चिकून हाड, हाका उडय, आनी मागीर चर्च रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना. आतां पळय जेन्ना कॅथलीक आमदार जेन्ना पळय फुट्टात तेन्ना चर्चीची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा. कारण ताणें काँग्रेसीक वोट मार म्हणिल्लें. काँग्रेसीक वोट मार म्हणून जेन्ना पळय म्हणटात किंवा बीजेपीक माननाका तेन्ना चर्ची कडेन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी येता की अरे हे फुटले कशें. हांव कितें म्हणटा, एक आमदार फॉर एग्जाम्पल कोण आमदार आमचो फेरेरा, कार्लूस फेरेरा हो फुटलो ना. हें मिडियान आयलां की ताजेर देर वॉज ए प्रेशर फ्रॉम द फॅमिली, प्रेशर फ्रॉम फ्रेंड्स आनी प्रेशर फ्रॉम थंयची चर्च. अशें जर हय चर्चीन जर केलां जाल्यार गूड. चर्चीन सांगलां की बाबा तुका आमी जिखून हाडपा आमचो रोल आशिल्लो, तूं फुटपाक जायना, आनी ताजेर एक प्रेशर आयलें. सो हांव म्हणटा अशें तरेचें प्रेशर येवप बरेंच. पूण एकूण पळय धर्म किंवा एकूण धर्म संस्था जेन्ना राजकारणान पार्टिसिपेट जाता ते तूं म्हणटा बरें न्ही आनी जावपा जायना न्ही. No, actually, you see, as I said earlier, you know, the church has to get involved in social issues. Yes. Because those affect the people.
Yes. And when they affect the people, the church has to play its role. Yes. But church has not been authorized, or rather has been forbidden. Yes. From, they have forbidden the priests Yes. to take out names or support somebody Yes. openly, or now inwardly what they do is their personal this thing. Yes. Okay, tomorrow outside the church they tell the people, that's different. But from the pulpit, definitely. म्हजो आनी एक प्रश्न एक मिनिट. म्हणजे हाजेर म्हाका तूं येवचे पयलीं तुका हांव दिता ताणें उलोवचे पयलीं म्हाका तुका एक प्रश्न विचारपाचो आसा. फक्त चर्चीक कित्याक आमी दोश दिवया? गोंयांत कांय मठ आनी कांय स्वामी अशेय आसात जांकां सगळे राजकारणी आपल्या म्हऱ्यान येवन पांय पडिल्ले तांकां आवडटा. सगळे आपयतात पांय पडून घे तूं, पूण गोंयचें राजकारण प्रगतीशील आनी उजू मार्गान चलतलें म्हणून तांकां जबाबदारी आसा न्ही. हाजेर तुमी कशें उलयनात, एक शब्द काडनात. चर्च ओपनली पार्टिसिपेट जाता. आतां धर्म राजकारणाक हाडला तो आयज न्ही. ओपिनियन पोला पयलीं सुद्दां नाल्लार हात दवर म्हणटाले आपूण शिवाकूच मत मारतले म्हणून, नाल्लार हात दवर आपूण गुलाबाकूच मत मारतलो म्हणून. हें आयचें न्ही, हें तेन्नाच्यान चालू आसा. आयज हें आमकां दिश्टी पडटा. आयज तो थंय उलयता तें टी व्ही माध्यमांतल्यान, तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक कळटा. नाजाल्यार हें पयलीं पासून हेंच चलत आयलां, हें कितें नवें न्ही. जेन्ना तुमी म्हणटात की चर्चीन पार्टिसिपेट जावपाक जायना म्हणून, चर्ची भितर पार्टिसिपेट जावपाक जायना, पूण तुमी म्हणटात चर्ची भायर पाद्रीन सांगल्यार जाता. नाव श्युअर पाद्री म्हणटा तो धर्मगुरू. धर्मगुरून राजकारणाक पडची न्ही. स्वाम्यान जशें हांव धर्मगुरू म्हणटा तातूंत स्वामी आयलो आनी पाद्री आयलो. हांव जेन्ना धर्मगुरू म्हणटा, योगी इज नॉट धर्मगुरू. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन ना, पीठ जे आसता, पिठाधिपती जो आसता तो राजकारणाक पडना. असले संन्याशी कितलेशेच जाण आसतले राजकारणाक पडटात. See, now today Tanav has said that his personal opinion, he would not have taken these 8 people. Has the priest no right as a person to have a different opinion? Yes, definitely. No, but there is a small trap which Raju has, I don't know whether he has set for us or he has fallen into it. तो म्हणटा की जेन्ना कार्लोसाक चर्चीन प्रेशर रोवन फुटनाका म्हूण सांगलें तें गूढ म्हणटा. कशें गूढ? तातूंकय चर्च पडपा येना. नाही हांव म्हणटा अशें राजकारण ट्रॅप म्हणजे जेन्ना कितें जातलें की जेन्ना दिगंबर कामत बीजेपींतल्यान काँग्रेस आयले तेन्ना बरें जाल्लें. किंवा जेन्ना चर्चीन पर्रीकारा मत मार म्हूण सांगलें एक इलेक्शन तें बरें जालें. हो मुद्दो आसा. हें कशें ना कितें जाता न्ही, इशू जाता तो कितें इशू ना इशू जाता असो तो म्हणटा बरोबर. इशू जाता तसो की एकदां एका मनशाक मत मार म्हणलें की तें पॉलिटिक्स जालें आनी मागीर मत जेन्ना बदलतात तेन्ना तो इशूय निर्माण जाता. No, but why should the church only ask Carlos Alvarez? They could have asked Khaled Sikher also, no? They might have asked, he might not listen. Lord, that is the thing. That is the thing. हो इशू एक बरो जालो. म्हणजे चर्च किंवा हिंदू मठ राजकारणांत पडटात तेन्ना कितें जाता, राजकारणांत ताणें पडचें पूण बऱ्या खातीर. म्हणजे हांव म्हणटा गोंय वाचोवपा खातीर जर पडला तें राजकारणच जाल्यार बरें न्ही. ओपिनियन पोलाक सगळ्यांक बरें दिसलें चर्चीचो रोल आशिल्लो. पूण अशे तरेचे संकुचीत राजकारणांत पडून गोंय फाटल्यान व्हरप, नेगेट करप हें बरोबर काय कितें, हो प्रश्न म्हत्वाचो आसा. पूण तो फुडें व्हरचे पयलीं आमी घेतात एक ल्हानसो ब्रेक. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां परतून एकदां येवकार दिता. आमी उलयतात देव आनी धर्म राजकारणान हाडप काय ना. आमी आतां जुदेमारी मिरांदा कडेन उलयताले. चर्च जेन्ना राजकारणान पार्टिसिपेट जाता तें बरें काय चूक, पूण एक गजाल मान्य केल्या ओपिनियन पोलान भितर गोंय वेगळें दवरपाचो जो निर्णय जाल्लो तो काळाचे कसवटेर तो बरो म्हणून मान्य जाला. आतां कोला संदर्भात इगर्ज पार्टिसिपेट जाता आंदोलनान, वेगवेगळे पर्यावरणाच्या संदर्भात पार्टिसिपेट जाता. ते निर्णय बरे काय चूक? आनी एकदां राजकारणान भितर मत दिवप काय दिवप ना हो जेन्ना मुद्दो चर्च घेता तेन्ना जर तो वायट आसत जाल्यार मागीर पर्यावरणाच्या संदर्भात गोंय वाचोवपाच्या संदर्भात चर्चीची भुमिका योग्य ठरता काय ना. हाजेर म्हाका फक्त एक थोडी वर्सां फाटीं व्हरपाक तुमकां. गोवा बचाव अभियान जेन्ना एक मुवमेंट जालो आनी जातल्यान त्या टायमार खुबशे जे पेंटींग चलताले आमचे मॅपाचे, रिजनल प्लॅनाचे,
तें जेन्ना ह्या मुवमेंटान आडायलें तें डेफिनेटली एक बरी गजाल जाल्ली. आणि त्या मुवमेंटाक आमी जाणात की चर्च वॉज फुल्ली बिहायंड अस विदाउट एनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इनवॉल्ड. आतां म्हाका एक प्रश्न सगळ्यांक घालपाक जाय की समज जो मुवमेंट तेन्ना भितर GBA भितर एक हे आशिल्लो विचार आशिल्लो की GBA शूड टर्न इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी आणि ही पॉलिटिकल पार्टी फक्त गोंय वाचोवपा खातीर एक हें घेवन जर मुखार राविल्ली आनी इलेक्शनाक पडिल्ली जाल्यार चर्चीन ह्या पार्टीक सपोर्ट करप काय ना. नाही तशें ताच्या हाजे पयलीं युनायटेड गोवन्सा फाटल्यान कित्याक GBAचो वन ऑफ द खांबो वॉज चर्च आणि गोंय वाचोवपा खातीर जर चर्च जर इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्सांत पडटा जाल्यार पडचें काय नाही पडचें तो वेगळो. पळय तुमी जो मेरेन आंदोलन करतात पर्यावरणाचो इशू घेवन मुखार वतात तेन्ना चर्च आहा पूण तुमी जेन्ना एक राजकीय पक्ष जाता तेन्ना तुमचे डिसिजन वेगळे जातात. हें कोण ठरयतलो? आमी ठरयतले. आमी हांगा बसले ते आमकां रायट कितें आमी पॉलिटिकल एनालिस्ट. सो दिगंबर कामत जर प्रसाद घेवन जर फुट्टा हें जर लोकांक मान्य आसा जाल्यार तुकाय मान्य आसा? नाही आमी हांगा आमी लोकांक मान्य म्हणनात. लोक म्हणटा तेन्ना हांव पळय जेन्ना आज आमी चर्चा करपाक बसल्यात आमी राजकीय अभ्यासक आमी आमचे नजरेन म्हणून हांगा वेगवेगळ्या प्रकृतीचे वेगवेगळ्या प्रवृत्तीचे लोक आमी आपयला न्ही. आमकां ह्या लोकांक ही मतां प्रातिनिधीक मतां अशें आमी मानतात म्हणून आमी चर्चा करतात आनी म्हणून आमी प्रगतीशील विचार मांडपाक हांगा आयल्यात हें लक्षांत धर. सो प्रगतीशील जेन्ना एक धर्मसंस्था खंयची आसूं दी खंयची धर्माची प्रगतीशील जर सोशल इश्यूज घेता हय जेन्ना बाकी धर्मसंस्था ज्यो घेनात तांकां कितें अधिकार आहा इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्सा येवपाचो? तांकां सो जेन्ना युपीचो चीफ मिनिस्टर किंवा धर्म बाकीचे खंयच्याय धर्माचे जावं ताणी खरें म्हणजे प्रागतीक विचारच मांडपाक जाय. पयलीं सान कसं जातालें किंवा जी लोक हे म्हणटाले की कोण किर्तन सांगता आतां हातूंतल्यान संत जाले ते संत म्हणटे देवाचेच मनीस म्हण मानताले किंवा तांकां मानताले प्रागतीक विचार मांडटाले अशें प्रतिगामी विचाराचें जाय नाशिल्लें. पूण आतां अशें जालां की आतां पॉलिटिक्सांक कितलें इंटरप्रेट जावं प्रतिगामी. हांव म्हणटा की जें वायट आसा ताजे बाबतींत ताणें हें करपाक जाता की समज इंडियेक जर आतां डेमोक्रेसी आसा आनी डेमोक्रेसीक विरोधी पक्ष हो उरपा जाय आनी सत्ताधारी उरपा जाय दोनूय उरतले न्ही. सो धर्मसंस्थेची जबाबदारी आहा की लोकांक ट्रेन करपाची की बाबा विरोधार रावप हें वायट न्ही. विरोधी पक्ष नागरीक शास्त्रांत पयलीं दिसान म्हाका तिसरे चवथे सूचक येता की विरोधी पक्ष हो म्हणटा तो बरो उरपा जाय म्हण. आज हे विरोध्यांक रावपाक भितात. गोंयांत पयर म्हणल्यार विरोधी पक्ष आशिल्ले चलताले विरोधी पक्ष. सो विरोधी पक्ष जितलो बरो तितलो डेमोक्रेसी बरी चलता. अशें न्ही की सगळ्यांनीच कामां जातलीं किंवा हें जातलीं म्हण काम जाता म्हण तुमी भितर गेले म्हण काम जातली. शेवट पयशांचे सोंग हें हाडपाक जाय जरी कोणें डेव्हलपमेंटा सांगलें आमी पळयलें डेव्हलपमेंट कितें म्हणटा हांव डेव्हलपमेंट कोणें एकट्यान सांगचें उठून की हय आपूण गेल्ली खेपेक बीजेपीन गेल्ले ते किंवा काँग्रेसीन गेल्ले कोणी की आपल्यान वतरे इतलो डेव्हलपमेंट केलो डेव्हलपमेंट स्वताचो डेव्हलपमेंट केलो स्वताच डेव्हलपमेंटा तुमी गोंयचो डेव्हलपमेंट म्हणटा. मोहनदास एक इश्यू सदांच येता तो असो की हे राजकीय फुडारी देवाचे मनीस कितले आनी कितले न्हय हो प्रश्न आसाच. पूण एक तांकां देवाचें नांव परत परत घेवचें कित्याक पडटा? आमचो पळय जो एक समाज आसा न्ही हो समाज प्रगतीशील मार्गान वता काय अजुनूय फाटल्यान वचत आसा? कारण चड देव चड धर्म हें आनी इतलें वाडलां हाका आळाबंद आमी हाडटले काय ना काय आमी हाडपा दितले ना? हो इम्पॉर्टंट इशू. कारण आतां पळय कार्ल पॉपराचो एक कॉन्सेप्ट आसा ओपन सोसायटी रिक्वायर्स डिफेन्स. If you are not ready to defend an open society, then openness of the society will gradually be eroded by people who want to usurp everything. सगळे तांकां जाय आसता अशे लोक सदांच समाजान आसतात ते अनहेल्दी लोक. पूण हे लोकांच्या हातान आज सगळी सत्ता पाविल्ली आसा. आतां हेल्दी लोक जे पळय आसा म्हणजे सायकोलॉजिकली हेल्दी मेंटली वॉट एवर यू मे कॉल ह्या लोकांचो ज्यांच्या हातान सगळी सत्ता आनी सगळी इन्स्टिट्यूशन्स आज आसात लिटरली म्हणजे ऑल एक्झिक्युटिव्स ज्युडिशरी एक्झिक्युटिव्ह लेजिस्लेटीव एवरीथींग इज बींग कंट्रोल्ड. लेजिस्लेटीव सो फार जायना पूण मागीर मे बी इन 24 जातलेंय बी जाय ती बी एखादी. सो अशे परिस्थितींत आर वी रेडी टू डिफेंड एन ओपन सोसायटी अँड हाव आर वी गोईंग टू डू इट? दॅट इज द इम्पॉर्टंट इशू बिकॉज इफ वी डोंट डू इट एंड वी आर लुजींग द फ्रिडम. न्ही पूण आमची तुजी जबाबदारी म्हजी जबाबदारी नाशिल्ली फाटल्या 20 वर्सान की जो समाज अजुनूय ते बुरसटलेले विचार परंपरा घेवन बसला. फाल्यां वचप खंयच्याय कामाक देवळान वचत प्रसाद घेवप खंयच्याय साम्या माऱ्या वचून तकली दवरप हांकां तातूंतल्यान ह्या रूढी परंपरांतल्यान भायर काडून तांकां लोकशाहीचे उज्वल परंपरे कडेन व्हरप ही जबाबदारी आमची नाशिल्ली. ही जबाबदारी वी हॅव नॉट फेल्ड. आमचो जो पळय
कॉन्टेस्ट आसा किंवा मुकाबलो आसा किंवा कितेंय शब्द तुमी वापरा हो अशा ऑर्गनायझेशना कडेन आसा जे एट चायल्ड लेवल भुरग्यांक रिक्रूट करतात, तांकां कंप्लिटली इंडॉक्ट्रिनेट करतात आनी हे भुरगे मागीर तांची कामां फुडें करतात. हांवूच वाडटा तेन्ना म्हाका एटलिस्ट 3 ऑर्गनायझेशनांनी एप्रोच केल्लो. तातूंतलें एक ऑर्गनायझेशन लिटरली व्हेलो, थोडे क्लासीस सुद्दां अटेंड केले. मागीर हांव तातूंतल्यान भायर सरलो कारण हांव क्वेश्चन्स विचारत रावलो. पूण एक क्वेश्चन विचारपाची जी पळय टेंडन्सी आसा ही सगळ्यांकूच आसतली अशें ना. आनी अशें ऑर्गनायझेशना कडेन ओपनली खूब वयल्या लेवलाचेर उलयता. मुगल बाब तूं खूब वयल्या लेवलाचेर उलयता. हांव उलयतां खूब सकयल्या लेवलाचेर. आमचो शिक्षीत समाज सुद्दां हो जो पळय देवळांनी वचून प्रसाद घेवप, आमच्यो रुढी परंपरा ताजे फाटल्यान लागप, ही प्रवृत्ती आमच्या समाजांतल्यान आमी कमी 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 जात वतली अशेंच पळय जे गृहीत धरतात ते कमीत कमी जायना. म्हाका दिसता कितें की हांव जेन्ना समाजाचो अभ्यास करता तेन्ना म्हाका लक्षांत कशें येता की ही जी जितलो भुरगो शिकत रावलो पळय, एक ते अशें आशिल्लें की 70च्या दशका पयले भोवतेक शिकोवप म्हणटा फर्स्ट लर्नर म्हणटा तशें आशिल्लें कांय घरां. तेन्ना तितलो देवाचें पगड नाशिल्लो, देवळां वताले, देवळां हें करताले. जितले भुरगे शिकले तांकां अस्थिरता वाडली. कोणाक जॉब, कोणाक बाकी धंदो, कोणाक बरं ना. देव कोण करता चड करून तुमी मुद्दम पळया, देव कोण देवा वचून प्रसाद लावप किंवा देवा म्हऱ्या परत परत जो मानसीक संतुलन अस्थिर उरता, जाका दिसता की आपल्याली हें जातलें काय कितें, आपल्याक स्वताचो विश्वास जेन्ना डळटा. म्हण हांव पळयता की देवाच्या म्हऱ्यांत ज्यो खंयचोय देव घे, त्या देवाच्या म्हऱ्यांत ज्यो लायनी वाडला पळय त्यो आतां सुशिक्षीत जाल्यो. हें अशें जायनाशिल्लें. तूं 25 वर्सां पयलीं दाखय म्हाका की खंयच्याय देवा म्हऱ्याच्यो लायनी उरताल्यो काय म्हण. ताजें कारण ह्या तरुणा भितर जी अस्वस्थता की आपल्याक शेवट कोण नाल्यार हो देव पावतलो म्हळ्यार स्वताचेर हेंच ना. म्हळ्यार एक सबंद यंत्रणाच अशी जाल्ल्या, सगळी यंत्रणा सरकाराची अशी जाल्ल्या की युथां किंवा बाकी मागीर ते हेय जावं मठ मंत किंवा चर्च कोणी ते युथांक एक प्रेरणा दिना की बाबा तुमी स्वता. हांव सांगता, हांव धंदो केलो, हांवें केन्नाच प्रसाद लावूं ना. हांव केन्ना मागीर तुका आतां गंडे दोरे कांय ना, म्हाका गंडे दोरे म्हाज्या हाताक कांय ना. हांव केन्ना प्रसाद लायलो ना. हांवें धंदो केलो. तितून कितें जाता की धंदो कर एक वेळार मागेलो हांवें गाडयो घातिलो, गाडयाक उद लागलो. जाय जाण म्हणटले अरे ताणें कांय केलें ना म्हण लागलो. वेहिकल घेतलें, एक्सिडेंट जालो. एक्सिडेंट रस्त्यार पडलो जातलो न्ही. हाजोर तस न्ही की ज्यांनी प्रसाद घेवन धंदो केलो तागे धंदो बरो चल्लो किंवा हें जालो. पूण एक हें जालो की आज उठसूट प्रसाद घेवप, उठसूट देवाच्या म्हऱ्या लायनी रावप. सोमारा हाजे म्हऱ्या गेले, शेनवारा आज देवाचेर पेच आयलो, खंयची देवाक धांव देव धांवना एक हांव जोक म्हण सांगना पूण अदरवायज सांगता की समज कोणी एक भक्त त्रासान पडलो, देव धांवना, तो म्हणटा मारुती म्हणटा तो वतलो, दामोदर वतलो, दामोदर म्हणटा विठ्ठल वतलो, विठ्ठल तो त्रासान पडटा. हे तूं प्रत्येक देवळां पळय हो आज लिंगा कडेन रावता तो शेनवाराक मारुती देवळांत, शेनवारा मात साईबाबाच्या देवळांत, साईबाबाच्या देवळांत ते आनी एक्चुअली साईबाबा सारक्यांक देव केले, संत जे लोकांक बरी हें दिली पळय ताका गुरफटयलो. म्हाका तुका तेच आमी ह्याच मुद्द्याचेर म्हाका उलोवन दिसता तें अशें की पयल्या इलेक्शनांतर भाऊसाहेब बांदोडकार आयलो. माधव गडकरीन तेन्ना गोमंतकार एक लेख बरयल्लो आसा, भाऊ तूं पळय जी बूट सूट गांवांत देवळां बांदीत सुटलो न्ही ताजे परस शाळा सुरू कर, वाचनालयां सुरू कर. भाऊचे गांवांत गेलो, म्हाका तुमचें मतां जाय. हय भाऊ ह्या देवळाक परत व्हडलें करपाचें आहा, वयर हाजें हें घालपाचें आहा. हें जें पळय कितें प्रवृत्ती. दुसरें हालींच्या वर्सांत पळय नवे नवे मठ तयार जाल्यात आनी ते श्रीमंत जायतात, मोठ्या प्रमाणाचे लोक थंय वचत आहात. आनीक खंयचोच एक समाज न्ही, वयलो समाज जें करता ते सगळे लोक आतां म्हाका एक कळना डोनेशन मागलें तर मेळना, देवा म्हण सांग मेळटा सारकें. म्हणजे समाजांतलो भंय आनी इनसिक्युरिटी ही वाडिल्ली आसा. ही कित्या खातीर वाडिल्ली आसा तर आतां आमी कॉम्पिटिशन आनी कॉम्पिटिशन सक्सेस इतलो ग्लोरिफाय कित्याक करता. एखादो निटाक फर्स्ट आयलो ताजो हेडलायन कित्याक येदी व्हडली, तो आयलो ओके बरें आसा, तो आयलो कारण बाकीच्यांनी ताज्या परस बरें केलें ना न्ही म्हणून तो आयलो, हे तातूंत बरोबर जाता. सो जेन्ना इनसेक्युरिटी आमच्या एमएलए मध्ये सुद्धा तयार झाली होती म्हणून त्यांनी पक्षांतर केलं. हा तर साधा तो इशू नाही. इनसायट्स जर जाय आसत जाल्यार तुमकां लिजर जाय आसता. पयलींच्या काळार ते म्हणटात ते बरोबर, लिजर चड आशिल्ले. आमच्या पुर्वजांक टायम चड आशिल्लो, ते विचार करणारी शक्ती वाडली, विचार करपाची शक्ती. जेन्ना तुका टायमूच नासता, तुका जाय फर्स्ट येवपाक रायट फ्रॉम बिगिनींग, तूं फर्स्ट येवपाक जाय, मागीर तूं 12वेक सायन्साक वचपाक जाय, मागीर तूं मॅडिकल इंजिनियरींग जायना जाल्यार तूं शेणलो. ह्यो ज्यो पळय गोश्टी आसा
हातून भितर आनी कांयच फुडें प्रगती जावची ना. तातूंत फक्त देवूच जाय पडटलो. कारण जर आपूण मेडिकला पावलो ना जाल्यार आपलें कितें जातलें? देवा म्हाका वाचय. तुका येता मुकुल बाब हाजो कसो की तुजी एज्युकेशनल सिस्टम सायंटिफीक टेंपर वाडयना. बरोबर, सामकी वाडयना. नॉट जस्ट दॅट, इवन सायकोलॉजिकल हेल्थ प्रमोट करना. माशेलकरा सारको शास्त्रज्ञ परशुरामान भूमी तयार केलं म्हणटा तो कितें आता सायंटिफीक टेंपर तागेले वाडलें ना. सारकें. तो हुशार ना किरण, म्हजो प्रश्न तुका असो आसा की आमचे मठ ताजे प्रस्त स्वामी आनी मठाचे प्रस्त वाडयता. आतां हातूंतल्यान कितें बरे विचार येतात काय म्हाका जाय. हातूंतल्यान बरे म्हणजे तूं थंय इतलो वता थंय बरे तरेचे बरे विचार, खंयचेय विचार जावं, सामाजीक विचारूच धरया, राजकारण नाका, सामाजीक विचार तरुणाक कशे मुखार वचप, तरुणांनी कशें फुडें सरप, हाजे संदर्भान आमचे मठ जी पळय वेवस्था आसा, मठ संस्था आसा, ही प्रगतीशील विचार मांडटा. म्हाका तुजे कडल्यान हे चर्चेक दिशा दिवपी उतर जाय. म्हजो संबंद जो येता तो पर्तगाळी मठा कडेन, आनी हांव नागेश देवस्थानाचो अध्यक्ष आशिल्ल्या कारणान पयलीं आशिल्लो 6 वर्सां फाटीं नागेश देवस्थानाक दोनूय मठा कडेन संबंद येतालो, कवळें आनी पर्तगाळी. आनी म्हणून म्हजो कवळें मठा कडेनूय संबंद आयलो. तेन्नाच्यान हांव कवळें मठाकूय वता. आमकां गोंयकारांक आनी आमी नेणार लोक, आमकां मठा बद्दल कांयच खबर ना म्हणून मठा बद्दल आमी अशें उलयतात. हांव तुका एक सादो प्रश्न केला. कोणी उलयतात ते ह्या मठाक तूं म्हणटा ते कवळे मठाक कितलेशे शेकड्याची परंपरा, पर्तगाळी मठाकय आसा. हे पर्तगाळ मठ तर कवळे मठा कडल्यान फुटून एक प्रगतीशील पावल मुखार करून नवो स्थापन जाल्लो मठ. अशा परिस्थितीन ह्या मठांनी फाटल्या 100 वर्सान अशे प्रगतीशील विचार मांडल्यात काय कितें? हांव ताजे कडेनूच येता. आमी नेणार कित्याक म्हणटा हांव, मठान कितें चल्लां आनी मठान आयज पर्यंत कितें केलां हें आमकां खबर ना म्हणून हांव नेणार म्हणटा. पर्तगाळी मठा बद्दल हांव उलयतां. जेन्ना पुर्तुगेजाचें गोंयचेर आक्रमण जालें आनी गोंयकार हांगच्यान पळून गेले देवाक घेवन, ते रातयां गेले, चप्पल ना, कपडो सुद्दां ना आंगार. अशे वेळार तांचे खातीर थीं कॅम्प स्थापन करून, इश्कोलां स्थापन करून, कॉलेजी स्थापन करून तांकां शिकयले आनी तांकां मनीस केले मठांनी. इतिहास आसा, तांकां मनीस केले मठांनी. आयज पर्तगाळचो मठ तूं जर न्यू बॉम्बे वचशीत वचून पळय, केवळ सारस्वत न्ही, नॉन सारस्वत सुद्दां थंय रावतात. मोठें हॉस्टेल आसा. बरें, म्हाका तूं किरण बाब बरोबर आहा रे, पूण एज कम्पेर्ड टू कॅथलीक संस्था ही कामां सामकी शुल्लक. कारण हांव सांगता पयलीं पळय, हिंदू धर्मान भितर जो पळय कर्म म्हणटात तो कॉन्सेप्ट आसा तो क्रिश्चियनिटीक ना, क्रिश्चियनिटीक सर्वीस म्हणटात तो कॉन्सेप्ट आसा. हो म्हत्वाचें कारण. मदर टेरेसा तांची लेपर्सांची इतली सर्वीस करूंक शकता, पूण हिंदू धर्मान ते म्हणटाले तुजे कर्मान लेप्रोसी जाल्यार तूं मर. आत्तां मोहनदास बाबान म्हणलें इश्कोला खातीर तूं मागपा वच, तुका पयसो मेळना. मठाची परिस्थिती तीच आसा. इगर्जेन जर सांगीत आपूण हें कितें उबो करता म्हणून, थी इगर्ज हिंदू कडेन आनी क्रिश्चना कडेन आनी मुसलमाना कडेन म्हणून पळयना, इगर्ज मनशा कडेन पयशे मागता. आनी गोंयच्यानूच न्ही, हिंदुस्थानांतूतल्यान न्ही, तर इगर्जेक संवसारांतल्यान पयशे काम करतात. संवसारांतल्यान पयशे पयशे येतकरूच काम जाता. पयशे नासतना काम जायना. तांणी ज्यो पळय शाळा सुरू केल्यात, तांणी पळय जे टेक्निकल सुरू केल्यात, जेवणावळीचो खर्च जर बरी कामां जर घालता एक्झॅक्टली तर कितली बरी काम जाता. किरण, हांव खंयच्याच मठाचें काम घेना, हांव मठाचें काम नांव घेना, पूण मठाचें नांव घेना, पूण मठान खूब कामां प्रागतीक विचार मांडपाच्या संदर्भात हांव म्हणटा फाटले 20 वर्सां ती हिंदूची खंयचीय देवळी घे, हांव मठच अशें म्हणून उलयना. एक्झॅक्टली. ज्यो जेवणावळी चलतात सगळ्या ही बारीक बारीक जी देवळ जाल्यार नांव घेना, नांव कितें जाल्यार तूं हाजें नांव घेता म्हणून. ज्यो जेवणावळी चलता पळय त्यो जेवणावळी बंद करून जरी सामाजीक कार्यात जर तो पयसो घालता. तुम्ही केन्ना पळयल्या चर्ची जेवणावळी चलता त्यो? हांव केन्ना पळयना, म्हाका केन्ना जेवण चर्चीक मेळ्ळें. किरण, भांगराचे कळस घालचे परस एक नवी शाळा काडप बरोबर काय ना, अशें म्हाका जाय. गोंयचे परिस्थितीत तरी हे इम्पॉर्टंट. 2 कोटीचो भांगराचो कळस घालचे परस फक्त तिरुपती एक टेम्पल आसा जे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नॅशनलायज केल्लें, तें सगळ्यो इन्स्टिट्यूशन चलयता. एक चर्च जर शाळा काडटा हय, ताका सरकारी सगळो आदार मेळटा. तुमकां मेळटलो ना, सगळ्यांक मेळटा ना.
मिस्टर किरण मेळना. हांव सांगता तुका हांव सांगता तुका गोंयांत जितल्योय म्हणून शाळा आनी शिक्षण संस्था आसात मायनॉरिटीक ज्यो फॅसिलिटीज आसा त्यो बाकीचे शिक्षण संस्थांक ना. सगळ्याक आसा, सगळ्याक बंद. तो इशू मागीर तो सांगता ते पार्टली करेक्ट. कितें जालां, नाव यू कॉल फॉर अ मिटींग and a meeting to support some issue where justice is involved, where corruption is involved. Look, prayer meeting is out. They don't come for such meetings. This is my argument always in the church, that this should be a priority, because Christ did not only preach, he practiced also. Yes. So you go for prayer meetings, fair enough, you go. But you always give priority. You'd see, you call a meeting at the same time and you'll see thousands being running there, but only hundreds here. Or not even that. हाजे कारण म्हजे कोतान जेन्ना आमी धर्म डिस्कस करतात अरे आमी परते एक वेगळेच जातो की हो धर्म बरो काय तो धर्म बरो हातूंत आमी येवपाक लागिल्ले which is not the right thing. म्हजे कोतान सगळे धर्म जेन्ना पळय स्थापन जाल्ले तेन्ना सगळे धर्म बरेच आशिल्ले. मनशांनी धर्म आपल्या खातीर वापरलो आनी जे मनीस पावरा आयले म्हणजे जांचे कडेन पावर आशिल्लो ताणें धर्म प्रत्येकान आपले कम्युनिटी पुरतो किंवा आपली फॅमिली पुरतो किंवा आपले सर्टन हाजी पुरतो तो कन्विनियंटली वापरून आज प्रत्येक धर्माचे अशे हे जाल्या म्हणजे विटंबन जालें एक्चुअली धर्म. ना एकच मिनिट. सो जेन्ना तुमी म्हणटा की प्रेयर मिटिंगेक कोण येना, सॉरी चड येतात आनी सोशल कॉजाक कोण येना, that is the reflection of entire society. That is why when you go to ask donations for temples, you get money. For educational institutions, you don't get money. But again, I am coming back to one very important thing. Who are using these things? See, this is a ready-made recipe which is there. Religion is a recipe which is there for somebody to use. Who is using it? We have to be aware of this, that certain forces are using याचाच अर्थ धर्माचं रूपांतर धर्मांधतेमध्ये करून राज्य सत्ता त्याचा वापर करते. It is only the market. See what happens finally, एक insecurity, एक is all leading to materialism, just materialism. And who is benefiting from all this? डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकरांनी अतिशय छानपणे विवेचन केलेलं आहे. ह्या समाजामधले हे जे अस्थिरता तयार होते, लोणीकर सांगत होते, त्या अस्थिरतेमध्ये इव्हन सुशिक्षित वर्ग सुद्धा कसा हे भरकटत गेलेला आहे. आणि त्याच्या भोवतालच्या ज्या अंधश्रद्धा आहेत म्हणून त्या अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे जे त्यांनी काय म्हणतात त्याला प्रबोधनाचे त्यांचे जे वक्तव्य आहेत, लिखाण आहे, ते खास करून आपल्या लोकांना वाचायला किंवा समजावून सांगायला पाहिजे. 20 ऑगस्टला त्यांचा खून होऊन 9 वर्ष झाली गेल्याच महिन्यामध्ये. आणि आज सुद्धा धर्मांगते विरुद्ध आणि त्या अंधश्रद्धे निर्मूलनाविरुद्ध जे काही त्यांचं कार्य आहे ते आपण गोव्यामध्ये पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला तर खूपशा ह्या धर्मभोळेपणाचा ह्याच्यातून आम्ही सर्वसामान्य लोकांची सुटका करू शकू. येस. आम्ही या चर्चेच्या निमाणे कडेन आतां आयल्यात. आमी हे सगळे पळय जे कितें चर्चा केल्या मुगल बाब की देवाक वापरतात, आमच्यो धर्मसंस्था किंवा मठ संस्था सुद्दां आसात त्यो बरे तरेन प्रगतीशील आनीक जावपाक, चड एग्रेसीव जावपाक ह्या मार्गान प्रयत्न करनात आनी ताका लागून जाता कितें हें जें प्रस्त वाडीत आसा वेगवेगळी कारणां इनसेक्युरिटी आसत. पूण हाका मात आमी कशें करतले? हाका मात कायदो करून करतले काय आमकां स्वता एक चळवळीचो भाग जावन परत लोकांक सांगचें पडटलें? खंयची संस्था आनी खंयचो इंडिविज्युअल हातूंत भितर फरक कांयच ना. इंडिविज्युअल आनी संस्था ही एक. सो प्रत्येक इंडिविज्युअल जर चेंज जाता ताका तो जर समजून घेता की आपल्या जे पळय विचार येतात ते कित्या खातीर येतात म्हणजे ती एक इन्सायट जाता तयार. ती जर तो स्वता जर करूं शकता आसत म्हणजे आपल्याचेर खंयच्यो इन्फ्लुएन्सीस एक्टीव आसात, कोण कितें उलयता तें आपल्याक कशें इफेक्ट करता किंवा आपण जे कितें एडवर्टिजमेंट्स पळयता किंवा कितें टी पळयता, न्यूज पळयता, सोशल मिडिया सो हें आपल्याक कशें इफेक्ट करता हें जर तो समजूंक शकता आसत, डेफिनेटली तो जर समजूंक शकना आसत जाल्यार हें चेंज जावचें ना. ना कशें तें ताणें समजूंक शकचें पडटलें. आमचे कडेन मिडियम्स आसात न्ही. सी पळय भारत हो शब्दूच जो पळय आसा तो भरत ह्या राजा वयल्यान येवंक ना. भारत म्हणल्यार कितें? भारत म्हणजे एक एनलायटन्ड लोकांचो देश. कारण भा म्हणजे प्रकाश, रथ म्हणजे डिवोटी, वन हू इज डिवोटेड टू लायट.
only that type of people or that type of civilization will be able to run this nation, because it is an incredibly diverse nation with tremendous amount of diversity. हांव म्हाका परत सगळ्यांक तेच विचारता, आमच्यांनी हें कशें हाव टू ओवरकम? Frankly speaking, I find it very difficult, religion, why people are using so much of religion is, I personally think, that it is insecurity. See, whereas churches are getting empty in the West, here they are getting fuller. Yes. Much fuller than what they were before. Yes. पूण इतलें जावनय बी युरोप आता हळूहळू रायटा कडेन वचपाक लागला, उजव्या विचारसरणे कडेन. Not only that, जावपाक लागला. स्विडनाक काळ जे सरकार आयलां तें आयलां उजवी कडेन झगपी सरकार. The fact that people go to church does not mean that they have become holier. Yes. That is also not correct happening. So if that had happened, would have been all right. मोहनदास हाजेर आमी मात कशी करप? आमी एका अर्दान म्हाका दिसता की पुरोगामी लोकांचो आवाज दिसान दीस कमी जायता, क्षीण जायता. एक्झॅक्टली. आनीक तो जाल्ल्यान आनीक जो अशे प्रतिगामी आहा म्हणजे इनसेक्युअर म्हणात किंवा कितेंय म्हणात किंवा बाकीच्या जो पगड म्हणात की देवा कडेन वचपाचो किंवा अशा संत एक वेळ हांव म्हणटा देव परवडलो की जे हे बाबा बाबुआ बायो ह्यो जे येता पळय तांचे कडेन वचपाचो जो एक हें जाला आनी चड करून बायलांचो जो एक ओडा तांचे कडेन गेला ते घराडेन मागीर ते कल्चर स्टार्ट जाता. म्हणजे सगळे धर्माचे सगळे म्हाका पयलीं दिसतालें कितें की हिंदू धर्म न्ही, हांव मुस्लीम धर्माचे ते कांय जाण पळयता की लेक्चर दितात किंवा कॅथलिकां भितर ते सगळे करतात. सो असो तांचे कडेन ओडा गेल्ला की इनसेक्युरिटी उरूंक शकता. पुरोगामी विचारसरणी म्हाका हांव खरें सांगता की ह्या हालींच्यो कांय घडामोडी पळोवन हांवें सकाळ तुजे कडेन उलोवं, म्हाका पेपर सुद्दां वाचूंक म्हणल्यार कंटाळो येवपाक लागला की हांव साम नैराश्य जालो. ना डोंट वरी, तूं गोमंतक वाच, तूं उडके बाब सगळ्यांनी जर एक कडेन जावन जर कितें करपाक जर घेतलें कमी जरी जालें तरी कितें तरी उडके बाब म्हाका तुजे कडल्यान क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड आन्सर जाय की आमी हाचेर मात कशी करप. आपल्या भारतीय संविधानातच एका बाजूला त्यांनी धर्माचा स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, यू बिलीव्ह आणि डोंट बिलीव्ह बोथ, सगळ्या धर्माला. आणि दुसऱ्या बाजूने त्यांनी तिथे एक आर्टिकल आहे सायंटिफिक टेम्परमेंट वाढीला लावायला पाहिजे. आणि हे इनसेक्युरिटीचा जो भाग आहे नाही तो चॅप्टर 4 मध्ये डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल स्टेट पॉलिसीमध्ये हे जे हॅव्स आणि हॅव नॉट्स ह्याचं जे एक याला इन्कम इनइक्वॅलिटीचं हे टोक आम्ही एवढं प्रचंड प्रमाणात गाठवत आहोत, हे सगळेजण मान्य करत आहेत. आणि त्याचबरोबर ती भारतामध्ये मुठभर लोक श्रीमंत होत आहेत आणि खूप लोक गरीब होत आहेत. हे जे राजकीय वास्तव आहे, सामाजिक आर्थिक वास्तव आहे, याची दखल घेऊन यामध्ये सुधारणा करण्याचं काम हे सरकारचं आहे. ओके. अशा प्रकारचं सरकार सत्तेवरती येणं आणणं हे आपलं कर्तव्य. तुम्ही आणू शकलेलं नाही आहात किंवा आम्ही आणू शकलेलं नाही आहोत, हे वास्तव आहे. मुगल बाब, म्हाका तुजे कडल्यान हे सगळे लोक दाखयले करीत आहात, म्हाका तुजे कडल्यान हाका जाप आसा, आमी रिफॉर्म करपाक शकतात, आमी रस्त्यार देवपाक शकतात, लोकांचें मतपरिवर्तन करपाक शकतात, कितें करूं शकतात? डेफिनेटली आम्ही करू शकता आणि त्या खातीर प्रयत्न करूकच जाय. आशावादी, केवळ आशावादी नाही, संघर्षवादी सुद्धा. कितें आसा पळय, प्रत्येक मनशाचो विचार कितें आसचो हाजेर कोणाचो कंट्रोल आसूंक शकना. एखादो मनीस आतां तो देवाक मानता, हाजेर म्हजो कंट्रोल आसूंक शकना. पूण फाल्यां जर ताणें देवाक मानता म्हणून सांगून जेवा आपल्या देवाक मानना ताका मारपाक लागलो जाल्यार ताजेर देर इज अ डिफरन्स बिटवीन थॉट अँड कॉन्डक्ट. सो देर हॅज टू बी अ गुड लिगल इन्फ्रास्ट्रक्चर वेर द कॉन्डक्ट इज मिनिंगफूल, which is conducive to meaningful civilization. हे जर जाता आसत जाल्यार ही फर्स्ट स्टेप जातली तातूंत भितर. नाल्यार परिस्थिती अशी आसा, म्हाका एकदां एका एक्स एमपीचे बायलेन सांगलें, आमी जर हांव ताका विचारलें, ते काँग्रेस पार्टीचे ते एक्चुली, हांवें विचारलें की तुमचो आवाज इतलो क्षीण कित्याक आतां म्हणलें, तर ती म्हणटात, तिणें सांगलें आमी मात सुद्दां आवाज काडले जाल्यार आमकां अशे त्रास जाता आज. तुका एक प्रश्न विचारता, एक जाप दिया मरे. ना म्हजें म्हणणें इतलेंच की जसं मोहनदासान म्हणलां की इट इज थिंग्स आर यू आर फिलींग होपलेस. आणि अशें एक विचार येता की धर्म हे जेन्ना स्थापन जाल्ले तेन्ना ते एक्चुअली प्रोग्रेसीव आशिल्ले. प्रत्येक धर्म जेन्ना स्थापन जाल्लो तेन्ना तो प्रोग्रेसीव विचार आशिल्लो आनी तो धर्म जालो. आतां जे मनशान जे घडणुके खातीर आमी हांगा बसल्या म्हणजे वीच वॉज द ट्रिगर पॉयंट कोण तरी वचन घेतलें आनी तें वचन घेतकीर तो देवाची निमित्त सांगून ते गॉन बॅक ऑन दॅट प्रॉमीस.
ताणें आपल्या धर्माचो तपासच्यान त्या धर्माचोच खंय तरी म्हणिल्लें आहा की रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाय पर वचन न जाय. एकदम पळयत जाल्यार ह्या वातावरण निराशाजनक वातावरण म्हाका दिसता आनी आयज परिस्थिती तशी आसा निराशाजनक वातावरणाची. तूं अशें म्हणना ह्या वातावरणांतल्यान जर आमी भायर सरतले जाल्यार हांव तुमकां सांगता ध्यानस्थ बसात. ओके, थंड बसात, विचार करात. थँक्यू. थंड बसात, विचार करात आनी विचार करून हातूंतल्यान भायर कशें सरतले जाल्यार हाका एकूच मार्ग चळवळ. हांव एक कार्यावळ इतल्यान सोंपयता. एक वराची येदी व्हडली डिबेट आमी केल्या, हाताक तशें कांय लागना, पूण हो विशय खूब गुंतागुंतीचो. इतल्या गुंतागुंतीचो हातूंत देव आसा, धर्म आसा आनी सर्व एक समाज पळय जो आसा तो सबंद समाज ह्या सगळ्या अशे तरेच्या विचारान गुरफटिल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आनी त्या समाजाचो वापर करून राजकारणी मागीर सोपूत म्हणून घेतात, लोकां मुखार देखाव करतात, देवाक परत वचून पांय पडटात आनी देवाचो आशिर्वाद आपल्याक आसा आनी आपलो आशिर्वाद आहा तूं जाय तें कर, अशे तरेची एक प्रवृत्ती समाजान वाडटा आसतना दिसता. ती वाडपाक जायना. एक मुद्दो सगळ्यांचो आयलो तो असो, समाजाचें बारीक लक्ष दवरचें पडटलें. आपलो आनी देवाच्या नांवान आपल्याक फटयतात काय कितें. राजकारण हो धंदो जालो सगळे मान्य करतात, पूण आतां राजकारण देवाक आनी धर्माच्या नांवान लोकांक फटोवपाचें कर्तूब करता काय कितें, हो म्हत्वाचो आसा. आनी म्हाका दिसता होच विचार जर प्रत्येकाच्या मनान आसत, ताणें फक्त मनान दवरपाक जाय की हो मुखार येवन जो पळय कोण राजकारणी किंवा आपलो फुडारीचें पळय कितें सांगता तें खरें काय ना. विवेक बुद्धीच्या कसवटणेर जर आमी घासून पळोवपाक जाय की हो उलयता तें खरें काय फट, आनी देव अशे तरेच्या प्रकृतीक फाटबळ दिता काय कितें. म्हाका दिसता ही चर्चा फळादीक जाल्या. आमी जर हो विचार लोकां मदीं पावंक शकले जाल्यार, तुमी सगळे ह्या कार्यावळींत आयले, खूब वेळ तुमी चर्चा केली, साधक बाधक चर्चा केली, वेगवेगळे मुद्दे ह्या चर्चेन आयले. तुमचे हांव गोमंतक टीव्हीचे वतीन तुमचे सगळ्यांचे उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.